सगळे सब्जेक्ट आमचे सब्जेक्ट सोडून आमकां बाकीचे सब्जेक्ट घेवचे पडटा सगळे सब्जेक्ट इंग्लीश मराठी सायन्स सगळे घेता कंप्युटर इवन कंप्युटर आनी तेंचे कडेन टिचर नासले अरावंड 30 to 4.5 years साडेचार वर्ष तेच सांगले टोटल पगार मंथली पगार 15,000 सिनियर सेंट्रल आमकां काही चिट्टी दिताले चिट्टीनी विडप केले आनी तुमकां जाय जाल्यार दिया म्हणटा आमी फक्त सातून दितले सेंट्रलाक आमकां बेस्ट नांवाक दवरला सगळो 20% जाला 20% सेंट्रल दिता लास्ट टाइम मॅडम आम्ही सांगली रवींद्र भवनात तेका देखून विचारले तुम्ही आता 10,000 पोस्ट काढला आम्ही जस्ट 54 नंबर 54 is big of 10,000 not even 1%. We were calculating percent काढले 1% half of it. तुम्ही आता इथे जर याचा पास होता आमचा we are working for past 10-12 years logging like anything. We are also taking all other subjects just like regular subjects. Thousand students I am from DPM School, Vasco. Insan of Vasco 35 kilometers up and down, total 70 rupees. Petrol से खर्च करना है after that 5,000 में petrol कितना बचेगा? Rest all my family expenses, the remaining what in my pocket is very shame to tell you. Hardly 2,000 to 3,000. Was हमारा media students को संपर्क होती है. no loan जानते बाकीच्या राज्याने त्यांचा ऍडजस्ट करून घेतली माझं सपोर्ट काल
मास्टर्स आसा कंपनीज आसा PhD आसा सेट क्लियर जाता डबल ग्रेजुएट प्लस मास्टर्स म्हणजे कॉलेजी लेवलाचेर शिकोवपाची भुरगीं आसा म्हणजे आतां 10-12 वर्सांनी कित्याक येवंक शकता आतां कॉलेज थोडे हायस्कुलांनी परमनंट टिचर हे जर आसा जाल्यार आमकां कित्याक करचें न्हू सपोज थंय जायना तुमकां करपाक मेळना जाल्यार तुमकां ते पोस्ट आसा डायरेक्टली जाला जाल्यार तेंचे कितें लिमीट आसा म्हणजे आमकां सांगून बाकीच्यांक सांगता ते तुमी एप्लाय करा पोस्ट एप्लाय करून आमकां मेळना एप्लाय हय नवे जेन्ना गव्हर्मेंट पोस्ट येतले तेन्ना आमकां सांगू ना बट बाकीच्यांक तो सांगता एप्लाय करा तुमी करपाक मेळटा ती आमकां सांगता apply why we have to apply we have already done the service त्याच्या फायदा लागते पडतात फायदा लागते पडतात बाबा प्रॉपर त्यांना इंटरव्यू करून आमकां घेतला पण केला अशें परिकर भाई है त्याने काम काय पॉलिसी काढली कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम वाटप कंपनीने पॉलिसी काढली काढू ना करता म्हणून सगळ्यांक सांगूया आमकां तांकां 5 वर्सां जाल्यार तांकां आपूण घेतलो सांगून असेंब्ली पॉलिसी काय पॉलिसी ना काय ना मातसो आसा आनी आतां पळय ते टिचर जाणटे जाले आमी जाणटे दाखयली मागीर तेंच्यांनी तेंची भुरगीं कशी तरी करून ना बाकी काय ना आमी भुरगीं 15,000 20,000 आतां कशें शिकोवपाक मोस्ट ऑफ अस 40 प्लस 45 सरकार कितें म्हणटलो तुमी 45 क्रायटेरिया लायतलो आनी कितें लायतलो एक मनीका लायतलो दादा हजार पोस्ट बेकारी सगळे गोंयकार सगळे ते कशें एक आमदाराचे ना 2 आमदाराचे कोण ना सगळ्या आमदारांचे सगळ्यांनी रिकमेंडेशन दिलं आम्ही यमाक सांगले कोण तुझे एक्सप्रेशन नाका सगळ्यांनी की आम्ही करून आला ना ह्या रिकमेंडेशन जायना जाल्यार जायना म्हणून सांग ना ते जायना ते करता आपण पळयला आपण ते सगळे काय सामान्य सरकार म्हणतात सामान सांगतो तत्वाचे आम्ही थोडा सामान आम्ही 15,000 तुमची जर सामान्य त्यांच्या सामान्य त्याला गोंयान आमीच कोण सामान्य नाही घेतले आम्ही 5 वर्स काढून पोया म्हणजे असे करून 10 वर्ष असे ते चालू करतले तर काय करता not welcome. Today also I am not feeling. राहिल्यामध्ये असं दिसतात दिसला
बस या बस वेल आमी आतां हांगा आयिल्लीं आमच्या ह्या पवित्र भुमीर आझाद मैदानाचेर जे आमचे गोवा समर्थ शिक्षा जे टिचर आसा जे टिचर्स जेंकां अपॉयंट केल्ले सरकारान जालीं फाटलीं 10-12 वर्सां 54 टिचर्स तितूंत आमचे मेल्स आनी फिमेल टिचर्स आसा आनी आमी हांगा आयिल्लीं तांकां मेळपाक एज दे आर सिटींग ऑन हंगर स्ट्रायक आयज तिसरो दीस टू विश एक्सप्रेस टू console them, to tell them that we are there and our support is there. Aam Aadmi Party is fully with you all. बाब वाल्मिकी नायक आनी बाब रशीश बोंद्रे म्हजे बरोबर हांगा आमी विजीट केलें. आमकां इतलें वायट दिसलें सांगपाचें म्हणल्यार सरकार म्हणटा बेटी बचाव बेटी पढाव पूण हांगा सरकारान पळोवपाक जाय आमच्यो गोंयच्यो बेट्यो हांगा कशे बशिल्ल्यो आसा आनी आमचे गोंयचे चले कशे बशिल्ले आसा ते 12 वर्सां पयलीं हांकां अपॉयंट केल्लें. आय थिंक इट वॉज वेन दिगंबर कामत वॉज द CM. मागीर तेणी पर्रीकर CM जावन गेलो, एज्युकेशन मिनिस्टर जावन गेलो आनी त्या नंतर प्रमोद सावंत. आतां जालीं 5 वर्सां खंय ती लागल्या फाटल्यान की आमकां रेग्युलरायज करा बिकॉज their age is running. They already now they are across 40. And to tell you what is worst part is that they are graduates and they are even there are PhD and they are double graduates sitting here on a hunger strike. तांकां खंय घेतिल्लें कितें म्हूण हेल्थ एंड फिजिकल एज्युकेशन तांकां वर्क एज्युकेशन आर्ट एज्युकेशन हे सब्जेक्ट शिकोवपाक घेतिल्ले. आनी मायंड यू ऑल दीस इज नॉट ओन्ली वन पर्टिक्युलर एरिया, दीस इज सबन गोंयांत जावं ते नॉर्थ गोंयचे टिचरी आसा सावथ गोंयचे टिचरी आसा आनी हांकां घेतिल्ले खंय ह्या कामा खातीर आर्ट एज्युकेशन फिजिकल एज्युकेशन वर्क एज्युकेशन बट इट सिम्स तांकां दे आर बीन टोल्ड टू टेक अप ऑल अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. जे टिचऱ्यो ना कोण रिटायर जाल्यार तांचे देखून तांचे कडेन काम करून घेता खंय ऑन द स्केल ऑफ 15,000 to 16,000 कितें तरी. आनी वर्स्ट पार्ट इज दॅट रेकॉग्नायज युनिवर्सिटी आमचे गोंयची रेकॉग्नायज युनिवर्सिटी कडल्यान तेंचे डिग्री घेतिल्ल्यो आसा आनी तांचे जॉब स्टार्ट जाता 7:45 in the morning till 1:45. पूण वायट दिसता की आजून तांकां रेग्युलरायज करना जाल्यार तांकांय खंय तरी भिरांत पडलें. आतां सरकार म्हणटा 10,000 पोस्ट काडटा 10,000 पोस्ट काडटा 10,000 पोस्ट काडटा. अरे पयले तूं हांकां पयलें रेग्युलरायज कर मरे हे पळय वडवडपाक दे आर द सन्स ऑफ आवर गोवन सॉयल्स. ते आमचे भुमीचे गोंयकार ते खंयचे भायल्यान कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक येवना. गोंयचे चले आसा तितूंत कॅथलिक्स आसा हिंदू आसा मुस्लीम आसा सगळे आमचे गोंयचे भुरग्यांक न्ही अशे वाऱ्यार कशे तांकां खंय प्रोविडंट फंड ना तांकां कांय दुसरे बेनिफिट्स ना. लॅक ऑफ एनी बेनिफिट्स ऑफ जॉब जावं मेडिकल इश्यू जावं PF जावं EPF जावं तांकां कांयच ना. ते कांयच केल्लें ना. आनी आतां तेंचे जाले तिसरो दीस तुमी पळयलां आसतलें नेत्रावलीचो भुरगो टिचर ही इज नॉट रेडी टू इवन गो इन द हॉस्पिटल. ही इज लॉस्ट इट सारको विकनस आयिल्लो आसा ताका. आनी दुसरी म्हणटात मॅडम सांगचें म्हणल्यार आमकांय जिवाक हें जावपाना. तिसरो दीस पूण एज्युकेशन मिनिस्टर बाब प्रमोद सावंत वेर आर यू. तूं जे भुरगे पळय गोंयकार पळय वडवडपाल्ल्या कित्याक वडपळपाल्ले कित्याक तांकां तुमी जाले 12 वर्सां गॅसीचेर दवरला रेग्युलरायज करता ते खंय कॉन्ट्रॅक्टाचेर तुमी रिन्यू करता तांकां बट दे आर एट स्टेक. तांचे लायफ दे डोंट नो टुमॉरो वॉट इज देयर स्टोरी इन फॉर देम बिकॉज इट इज 40 years बाबाव तांकां आतां गव्हर्मेंट जॉब देखून एप्लाय केल्यार मेळपाना. तो एकलो सांगता तो खंय वास्को ही हेज टू गो इट सिम्स ताका 16,000 मेळटा. ही जस्ट एक्सप्लेन एंड यू ऑल गो ऑल देर
प्रेस इज अ विटनस. 16,000 तो सांगता, पेट्रोलाकूच म्हणटा 6,000 वता, आनी कितें कामां लागून वेपार हाडपाक वता, बॉल्सान कितले उरता 2 ते 3,000 म्हणटा सांगपाक गुलाच दिसता. आनी हांकां समज फाल्यां वयर उडयलें जाल्यार तांचें फ्युचर कितें, तांचीं भुरगीं आसा. आवय बापूय प्रमोद सावंत, यू आर द एज्युकेशन मिनिस्टर, लास्ट डायलॉग ऑफ मायंड टू यू. आवय बापूय न्ही, गोंयकार आमचे आवय बापूय पोटाक मारतात, आपले भांगार न्ही गिरवी दवरतात, आनी भुरग्यांक न्ही पांयार उबे जावचे म्हणून न्ही तांकां शिक्षण दितात. तेणी BEd केल्लें आसा, ग्रॅज्युएट, डबल ग्रॅज्युएट, PhD केल्ले भुरगे आसा. तांचे तुमी चिंतात तांकां आवय बापायन आपले पांयार उबी रावपाक जाय म्हूण खंय तरी शिक्षण दिलें आपल्या पोटाक मारून. आनी आयज तुमी चिंतात तांचीं भुरगीं आसा हू आर डिपेंडंट ऑन देम. सो वाय यू आर डुईंग दीस, वाय यू आर बींग सो इनसेन्सिटीव, वाय यू आर बींग सो स्टोन हार्टेड. आय चॅलेंज यू, तूं एक काम कर, तूं ते 10,000 जॉबाचे पळय सांगता इलेक्शनाक लोकांक फटोवपाक, त्याचे पावटी पयलीं यो आनी हांकां रेग्युलरायज कर. हे व्हडले कांय ना, दुसरे स्टेटीर खंय अंडर दी स्कीम सगळ्यांक रेग्युलरायज केल्ले आसा, पूण हे 54 जाणच आसा आनी हांकां करपाक जायना. आमचो डिमांड आसा की CM एज्युकेशन मिनिस्टर प्रमोद सावंत, तुजें एकूच खातें एक्टीव आसा. हांव सांगता, प्रतिमा कुतेन सांगता, एकूच खातें, तें म्हणल्यार दॅट ऑल्सो पोर्टफोलियो तुजो होम मिनिस्ट्री. आनी ते कितें करपाक, आमचे असले भुरगे गोंयकार जेन्ना एक रेव्होल्युशन करपाक मुखार सरल्या, BJP नाका करप म्हणून जेन्ना गव्हर्नर सत्यपाल मालिकान सांगलां, तेन्ना आमचे असले भुरगे तुका निशेध करपाक भायर सरता तेन्ना तुजी होम मिनिस्ट्री एक्टी आसता. सगळे पुलीस आनी व्हॅन तूं हाडून आमकां मारून, आमचे हल्लो करून, आमकां अरेस्ट करून, तूं रातचे 3 देखून अरेस्ट करून आमकां दवरता. तीच एकलीच मिनिस्ट्री तुजी म्हाका दिसता एक्टीव आसा. ही मातशें एक्टीव कर, घाल लेटर, सांग तुजे एज्युकेशन बोर्ड डायरेक्टर हाका सांग, आनी हांकां जाता तितले बेगीन रेग्युलरायज करचें म्हणून आमची मागणी आसा आम आदमी पार्टीचे. आनी आम आदमी पार्टी गोवा युनिट आमी तांकां विश्वास दितात, आमी तांकां उतर दितात दॅट वी आर देअर विथ युअर फायट्स. वेन एवर दे नीड अस वी वील स्टँड. एनी सेकंड स्टेप दे वॉन्ट टू टेक वी वील देअर. इवन सीएमाच्या दारांत वचून बसपाक पडलें जाल्यार, धरना करपाक पडलें, प्रोटेस्ट करपाक पडल्यार आमचें उतर हे आमच्या गोंयच्या भावा भयणांनी जे टिचर्स जे आसा तांकां की आमी तुमचे बरोबर आसा. ही तुमची एकल्यांचीच फायट न्ही, ही आमची फायट, आनी आमी तुमचे बरोबर रावतले. आज तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां हांगा 54 पार्ट टायम टिचर्स उपोशणाचेर बशिल्ले आसा, हंगर स्ट्रायकाचेर बशिल्ले आसा. हांकां घेतला पार्ट टायम म्हणून, पूण काम करता ती फूल टायम. तांकां घेतला कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून, पूण एक्चुली तांची सॅलरी सामकी कमी आसा. तांकां जशें म्हळें प्रतिमाबाईन, वेगळे वेगळे सब्जेक्ट तांकां घेतिल्ले ताच्या पेक्षा चड शिकोवचें पडटा. आतां 10 ते 12 वर्सां जालीं ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा आनी तांकां अजून पर्यंत खंयच रेग्युलरायज केल्लें ना. सगळ्या सरकारांनी तांकां कसली आश्वासनां दिल्लीं आनी तांचे फॅमिलीज आसा, तांची एज जाल्ली आसा, पूण तांकां कसलेच बेनिफीट मेळना. तांकां सॅलरी ना, कसले बेनिफीट ना, कसले मेडिकल ना, कसले लोन घेवंक मेळना सरकाराचे. तर तांची खूब वायट दशा आसा. पूण ही दशा म्हाका दिसता आमच्या शिक्षण मंत्री आनी मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंताक दिसना. तो खंय तरी म्हाका दिसता ताका दोळ्याचो कितें तरी प्रॉब्लम आसा, ताणें वचून चॅक करून घेवचो आपलो दोळे. कित्याक तो फंक्शन आसता तेन्ना व्हडले व्हडले घोशणा करता. हांवें कालूच खंयच्या तरी पेपरार वाचिल्लें. परत एकदां ताणें ती व्हडली फट मारली की गोंयान एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर देशान सगळ्यांक बरें आसा म्हणून. परत एकदां फट मारली. हातूंत 2 प्रॉब्लम आसा जेन्ना मुखेलमंत्री अशें स्टेटमेंट करता. पयलो स्टेटमेंट म्हळ्यार जेन्ना तो बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयता ते गव्हर्मेंट स्कुलाचें नासता. गव्हर्मेंट स्कुलाची आमी दशा पळयल्या कशी आसता ती. गव्हर्मेंट स्कूल टिचरांची दशा कितें आसा ती पळयल्या. तो जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें आसा तो उलयता जे प्रायवेट संस्था आसा तांणी जी बरी इस्कॉलां उगडल्या तांकां फक्त तो उदार घेवन तांकां सॅलरी ग्रांट दिता पळय म्हयन्याक ताजें क्रेडीट तो आपूण घेता की गोंयान इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें आसा. प्रमोद सावंतान खंयचेच स्कूल बरें केल्लें ना. दुसरो प्रॉब्लम म्हळ्यार शिक्षणाचें जेन्ना उलयता द बिगेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर इज टिचर्स. तूं कोट्यांनी रुपयाच्यो बिल्डिंगो बांद आनी कितेंय कर, पूण तुज्यो टिचरी बऱ्यो ना, तुज्यो टिचरी प्रोत्साहीत ना, तुमच्या टिचरींग तितलें ट्रेनींग ना, तुमच्या टिचरींग जॉब सेक्युरिटी ना, जाल्यार ते बरें शिक्षण दिवंकूच शकचे ना. सो बिगेस्ट आमच्या देशान आमची संस्कृती आसा. एका काळार आमी झाडां पोंदा बसून शिकपी आमची संस्कृती आसा. तेन्ना आमकां कोट्यांनी रुपयाच्यो बिल्डिंगो नाका आशिल्ल्यो. कित्याक तेन्ना जे गुरू आसताले, तेन्ना जे शिक्षक आसताले तांकां तो रेस्पेद आसतालो. तेन्ना समाजाचो तांकां सपोर्ट आसतालो. आमची दर्जा ती आसताली. पूण आज गव्हर्मेंट स्कुलाची आनी शिक्षकांची दर्जा कितें केल्या सरकारान तुमी मुद्दम पळया. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, दिल्लीक आम आदमी पार्टीचो सरकार आसा तातूंत शिक्षण क्षेत्रांत क्रांती जाल्ली आसा. कॉन्ट्रॅक्ट टिचर म्हळ्यार हो शब्द थंय अस्तित्वांत ना. वयल्यान आमी
इतली नवी स्कुलां बांदल्या, हजारांनी नवे क्लासरूम बांदले, हजारांनी नवी टिचरी हाडल्यो, सगळ्यो परमनंट, आनी फक्त टिचरी हाडून तांकां फक्त थंय इस्कॉलान बसोवंक ना, आमी तांकां बरें ट्रेनींग दिलें. टिचरींग IIM अहमदाबाद, सिंगापूर इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन असल्या जाग्यांनी वचून तांकां बरें ट्रेनींग दिलें. गव्हर्मेंट स्कुलाचे प्रिंसिपल जे आशिल्ले तांकां भायल्या देशांनी धाडले आनी थंयचे बरे प्रॅक्टिसीस जे आसा ते दिल्लीच्या स्कुलांनी येवन इम्प्लिमेंट कर म्हूण सांगले. आनी त्या खातीर आज दिल्लीन क्रांती जाल्ली आसा आनी दिल्लीच्या गव्हर्मेंट स्कुलाचो रिजल्ट जो आसा तो प्रायवेट स्कुला पेक्षा बरो जाल्लो आसा. पूण जेन्ना आमच्या स्कुलान आमी पळयता, गव्हर्मेंट स्कुलान गोंयच्या, आज गव्हर्मेंट स्कुलां गोंयांत बंद जातात. पयरूच रिपोर्ट आयला की गोवा हॅज द हायेस्ट सिंगल टिचर स्कूल्स आनी प्रमोद सावंत वॉन्ट्स टू इन्क्रीज दॅट नंबर. तो तांकां सांगता खंय तुमी खंय तरी आनीक अप्लाय करात, म्हणजे तो म्हणटा सोडात तुमी, आसा तो सुद्दां पार्ट टायम जॉब तुका सोडात आनी खंय वचपाचें. सो प्रमोद सावंताक गव्हर्मेंट स्कुलाचे पडिल्लेच ना, ताका फूल हें प्रायवेटायज करपाचें आसा. ताका एज्युकेशन मिनिस्ट्री नाकाच, तो वाजेला, ताका कांयच दखलूच घेवपाची ना, ताका कांय इंट्रस्टूच ना. म्हाका दिसता आज खंय तुमी मिडियाच्या भावांक मुद्दम मागता एक सर्वे करात, 10 जाणांक विचारात गोंयचो शिक्षण मंत्री कोण काय म्हणून. 9 जाणांक खबर आसचेना गोंयचो शिक्षण मंत्री कोण, कित्याक शिक्षणाक आज गोंयांत वालोरूच ना. तर हांव बाब प्रमोद सावंताक सांगता, हांची येवन हांगा दशा पळयात कितें जाल्या ती. तांकां आनीक तुमी त्रास करूं नाकात. तुमकां खरें शिक्षणाचें कितें करूंक जाय, शिक्षण मंत्री आसा, तुमी जो सॅलरी घेतात ते सगळे ते एडवांटेजीस घेता, तांकांय गव्हर्मेंट हाजे बेनिफिट्स दियात. आनी तुमकां खरें कितें शिकूंक जाय जाल्यार दिल्लीक आमी येवन तुमकां दाखयता जाय जाल्यार आमी शिक्षण वेवस्था कशी बरी केल्या आनी टिचरींग कशें आमी हें करतात, बरे दर्जाचेर दवरतात. सो हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, ते आतां उपोशणाचेर बसल्या, भूक हडताल चल्ल्या तांची, हंगर स्ट्रायक चल्ल्या, आनीक तांकां त्रास करूं नाकात. प्लीज गिव देम सम रिटर्न अश्युरन्स. तुमच्या सरकाराचें जीवन आतां फक्त 3 म्हयने उरिल्ले आसा, तुमी ह्या 3 म्हयन्यान करचे ना जाल्यार करूं नाका. ती 12 वर्सां राविल्ली आसा, आनीक 3 म्हयने रावतली, आनी 3 म्हयन्यां नंतर आम आदमी पार्टीचो सरकार येतकूच आमी तांकां परमनंट करतले, हें हांव तुमकां आश्वासन दितां. वाल्मिकी बाब आनी प्रतिमा मॅडमान ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. हांव सांगपाक सोदतां की 10,000 नोकऱ्यांचो जुमला आतां तो दाखयता. गेली हे 12 वर्सां स्ट्रगल करता. काँग्रेसीनूय हांकां आश्वासन दिलें, BJPनूय हांकां फक्त आश्वासनां दिलें आनी कांयच करूंक ना. प्रमोद सावंताक इतकेंच सांगपाक सोदता की जर तुज्यान खरोच दम आसा जाल्यार हांकां पयलीं जॉब दिवन दाखय, हेंच सांगपाक सोदता हांव. थँक्यू.